खंयच्यान येयले तुमी? पर्ये येता मीठ घेसून ना तिका न्ही रायट सायडीन पॅरलायज जाला हात आनी पांय. ते सामकी बेडार आडवी आसली. आतां 2 म्हयने जाले. हांगासर डॉक्टर प्रभू कडेन आतांच हाडले हालीं. 6 दिसच जाल्या ट्रिटमेंट आनी ही आतां एक 8 दिसाची गॅप दवरून आतां एक 7वी फावट. पयलीं धारगळा रेडकर हॉस्पिटलान व्हेली. थंय डिटॅक्ट जालें की म्हणजे पॅरलायज म्हणून आमकां डावट मारलो. थंय मागीर डिटॅक्ट जालें एग्जॅक्ट पॅरलायज जाल्यार रायट सायडीन. आनी थंयसर मातशें इंजेक्शन मारलें. 1 दीस 2 दीस एडमीट आसली. तेन्ना मागीर तिजें एक खावपाक स्टार्ट केलें तेणी. मागीर पूण आनीक कांय इम्प्रूवमेंट ना. सो तेंच्यांनी डिस्चार्ज दिलें व्हरा म्हणून सांगलें. मागीर आमी चिकोडी व्हेली. थंय कोण आमच्या फ्रेंडांनी रिलेटिव्जांनी सांगलें न्ही चिकोडी हॉस्पिटल बरें आसा थंयसर जाता सारकें म्हणून. सो थंय व्हेलें. थंयसर 4 फावटी इंजेक्शन्स मारलीं ती व्हरून 10-10 दिसांनी व्हरपाक लागलें. पण थंयसर एक ओके आसलें की ताका उबी दवरली की बसता आतां खुर्चेर थंयसर. पूण आनीक फुडें डेवलपमेंट जायना जालें. मागीर फ्रेंडान आमकां विडियो धाडले डॉक्टर प्रभू म्हणजे ते शुअर जातलें अशें म्हणून लागले. सो ते पळयले विडियो. सो आमकांय आवडले आनी विश्वास असो बसलो कित्याक गोंयकारय बी खूब जाणां आसा न्ही तितून तेंच्यांनी व्ह्यूज दिल्या. सो आमी हांगा येयल्ले. कॉल केलो पयलीं डॉक्टराक. डॉक्टर म्हणूंक लागलो म्हणजे सगळी आमची हिस्ट्री विचारली खंय खंय कितें तुमी घेवन येया म्हणून. आनी हांगा येवन आमी दाखयली तशें त्याच दिसा आमी रातचे येयले 7:00 पूण तेन्ना चवकशी करून सगळें त्याच दिसाच्यान ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें. सो त्या दिसा तर इतलें तिका बरें दिसलें. दुसऱ्या दिसा ती व्हिलचॅरीर वचून उबी रावपाक लागली पडली आनी पांयांक लागलें परत बऱ्या पांयांक लागलें. पूण तेन्नाच्यान मागीर डॉक्टर म्हणूंक लागलो इतलें एक्सायट जावन दिवं नाका अशें म्हणून. सो तेकाय आमी चड हें करुना. चड आतां रेस्टच दिल्या. पयलेच दिसा खूबच दाखयलें इम्प्रूवमेंट. आमी सरप्रायज अशें. आतां पूण आसा मातशें. तें जातलें अशें होप आहा.